आयक बा हांव येता म्हाका हांगा तुमचो गुट मातसो मिसलें तें समजना हांव येता म्हाका रावूंक जायना राव करा आले रे तूं म्हणजे टेन्शन मगे आतनातल्या बरें उलयताय म्हणून आयल्या सैन्य आनी सदरान तशेंच तुलोवचें कितें तो एक वाडाचो गुरूकार साहिबा ताका सामाजीक स्थान मान आसा ताचे इल्लें बरें तर उलय रे मान दिवन तुका आसा न्ही बाबा बाब उठलो बाबा तू उठले की बाबा काय झालं बाबा तू कित्याक म्हणताय बाबा हांवें कितें केलें तोंड धाप रे हांगासर कितें जावन काय म्हणून ह्या कोणशाच्या घराच्या कोणशा करून हांव पळोवनच आसलो तूं एक कसो येसवण जावन घर कशें सांबाळचें म्हूण तुका गोत्तू ना रे पळय तुजे कुटुंबाची अवस्था ते तुजे दूखपणा पळय ताची अवस्था लेका वता तेजे फॅशन देवा मुच्या ते चड जालें आनी तुजो तो पूत ताचे फिती स्पॉन्सर्ड ना आनी तुजे एक बायल ताचे एक हटगी ताचे चड जाला आनी आतां तुजे कुटुंब सगळें नाश जाताना तुजे दोळे उक्ते जाले न्ही रे एकच विशयांत राग करून उलयल्यार जायना तूं आतां एक काम कर तूं तुजे कुटुंबा सांगाता बसून उलय तांकां देवगिरांतीन वाडय आनी माया मोगाची जाय बाबा हांव तशेंच करता हांव एकलो कुटुंबा सांगाता बऱ्यान माया मोगान आनी जियेतलो तू एकलोच नाही आम्ही सगळे खुशी एकदम खुशी हांव खंय गेल्यार प्रॉब्लेम पुरो सॉल्व करता ताका खातीर म्हाका वाड्यान इतलो मान आसा म्हाका बाबा मी घरा बाबा कितें रे काल रे वेळ जालो बाबा आनी इल्लो वेळ रावला आनी मम्मी तुका सोड्या आनी मरता थँक्यू देव बरें करूं ती कुटुंबाची पळोवन तर हांगासर जमलेल्या सर्वांक हांव 2 उतरांनी देव बरें करूं म्हणून आशेता हांव एक घडी समेस्ताक एक घडी उबे रावचे म्हणून हांव एक विनंती करता हांगासर स्टेजी फाटल्यान ICY म्हजी जना आयल्यार तुमी हांगा मुखार लायन करचें म्हणून विनंती करता आनी हें कार्य आमी ICYM देव गिता सोवे आखीर करया